Misachi दोन इंतेसांग आसात. संपलेल्या बातिस्ता रॉड्रिगीस डायस, बातिस्ता रॉक डायस हाच्या होतम्यापासून आनी दुसरे इंतेसांव संपलेल्या आगुस्तो डायस हांकां दोगांयकूय जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण मागुया. तशेंच मागूंक लायलां संपलेल्या आना रिता रॉड्रिगीसा पासून तिच्या आत्म्याक थारून मेळूंक मागुया. आयज वाडदीस समोर उमतल्या क्लोवन फेर्नांडीसाचेरूय देवाचो आशिर्वाद पडूंक ताचे पासत मागुया. आनी सावियो आनी एमा वालीस आनी तांच्या कुटुंबाकूय बरी भलायकी मागूंक ह्या मिसांत आमी तांचे पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू आयज आमकां घरच्यांक ग्रेस्कायेक सगळ्याक कुशीन दवरूंक आपल्या एकपटान जिवंक आनी आपल्या सांगातान वाडोवंक आमकां आपयता. तो जेजू आमचे सवे आसल्यार, जेजू सांगाता आमी आसल्यार आमकांय कुटुंब्या वांगड्या सांगाता दुसऱ्या सवय बरे भशेन जिवंक वागूंक आमी शकता. तो जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवया आनी जेजूक तशेंच समेस्तांक बरे तरेन मानून घेवंक ह्या मिसान मागुया. तुक धरून म्हणुया. हांव पातकी सरपोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत म्हाजे सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सरपोदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेली भोरती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी पुरी आमचे आशे भोरती तुवें भासयलेली देणी आमकां फावो जावं. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनेच्या ससनंक. आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, तिराच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुजें कालीज गोरवान बरोवन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण सजमता. तूं खरेपणान दानियेलहून अदीक जाणार, तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जानवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठांयल्याय. तुज्या तेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्याय. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्याय. आनी हे गिरेस्तकायेक लागून तुजें कालीज अदीक गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. सगलीं म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव पूट कोत्तों. मनशा मदलो तांचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतों. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसोवन न्हय, आमच्या बोलान जैत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या हातूंत कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचे राष्ट्रा मोटवे दिश्टीचें निर्बुधी जाणवाय नासलोलें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हणून 10,000च्या फाटाफाटी लागतले आसले. पूण तांचे खोडपान तांकां विकून दिलीं. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिलीं. देखूनच अशें जालें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचें निर्मण घडघडीत येता, कारण सर्वेस्पर आपले पोरजेक नीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें आमी ग्रेस जावचे खातीर
आपुणूच जालो दुर्बल. Salvesvora, soy, soy, salvesvora, soy, soy, salvesvora, soy, soy, salvesvora, soy, soy. सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. वय आनीक एक सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिडेंतल्यान वचूंक ओदीक सोंपे. हे आयकून शीस तोटाकले ताणें म्हळें, तशें जाल्यार कोणाक थारोन मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हळें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हळें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडल्यात, ते एकाक 100 घेतले आनी सासणीक जिवीत तांचें दायज जातलें. 7 जाणां पयलीं आसात ती निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं ती पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखार भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमकां गिरेस्तकाय, भाटां बेसां, दुडू, भांगार आसा. तशींच आमची कुटुंबाची वांगडी, आमी कुटुंबांत जियेतात म्हणटकूच आवय बापूय, भाव भयणी आनी घरचीं आसात. जेजू आयज आमकां ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी कशे तरेन वागता, कशे तरेन दुसऱ्यांक लेखता आनी घेता, तें जेजू पळयतलो आनीक आमचें सगळें सदोसतलो. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भायर येता, दुसऱ्यांक नाकारता, दुसऱ्यां लागीं झगडीं करता, दुसऱ्यांक दुस्मान कशें करता, तेन्ना जेजूकूय आमी भायर येता. कित्याक जेजू म्हणटा, ल्हानांतल्या एकल्याक तुवें केलें तें म्हाका पावलें. तर आमकां हे संवसारी जिवीत जियेतना भक्ती गरजेची. मागणी आमी करता, मागणी करूंक जाय. आनी जिवितांतूय आमचो वावर, आमच्या कुटुंबाचो सांबाळ हें सगळें आमी करता. तर हे सगळे वस्तूंनी आमी जेजूक मानता ते भाशेन आमची वागणूक, आमचो वावर, आमची भक्ती, आमचें जिवीत सारूंक जेजू आयज आमकां आपयता. आनी अशे तरेन आमी करता तेन्ना हे जिविताची भोवती जाता तेन्ना
तो आमकां सर्गीचें सूख आनी सगळी ओत्मीक वाटेन गिरेस्तकाय फावो करतलो. ह्या संवसारांत जियेतना आसात त्यो वस्तूंक मोल दिवया, ती सांबाळुया. गिरेस्तकायेक लागून दुस्मानकाय सगळीं जायतीं जातात. आमी रिती हातांनी येता, रिती हातांनी वेतल्या, तर कशे तरेन आमी दुसऱ्यांक वेंगयता आनी दुसऱ्या सगळें कशे तरेन वागता तें देव पळयतलो आनी आमकां सासणीक इनाम दितलो. तर दुस्मानकाय गिरेस्तकायेची आस भेदभाव हें म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचें मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक नेर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणेच्या देवा, सर काळी आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी व्हडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही पवित्र कर म्हण मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संस्कृतीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन पासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Mavartaco good purgutuya. Sumia Jesu ami vodogata. Kani ekasi tle prieda. Itle boti tu voi bovaresu. Ami tujhe moron bogota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर वीस जालेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचा बरोवंस दवरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तूं इश्टा गतीन मेल्ल्या समेत सांग. तुजें पोरजोरी तुमकां मावल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची मायेत संगती बेगीन धरोम दुता आनी चोरकाडी तुका मनवल्यात सगळ्या भोगता बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पोंग दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या संडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्तीच्या. सुम्या जेजू क्रिस्ता,
तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता सस्नाच्या सस्नांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दिवया. शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे पितृचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. D19 पान 62. D29 पेज 62. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. दोगां तिगां Santa tuya vasa, mojana vane kaisarya, toga tega zana mode, ore Santa tuya vasa, tuche raveda. Santan sogli, Luca bonita, amci modera Gesù. Mochana mare Kaisaria, Toga tega zana mode, ore Santa tuya vasa, Mochana. प्रार्थुया. कवळ्या बापा क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेवचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपखार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. रेमेदेन de Almedo व्हडलें पाट तालिगांव जी संपल्या ती आवय जो आल्मेदाची तिचो इंतेर आयज 4 वाजता जातलो. तिचे पासत आमी मागुया. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपोतविदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचुन्यांत क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान जीवंक तुमकां धाडटा. देवाचे शेवटाक गायन गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 570 आनी 7. E3 पेज 77. 소비수는 불러봐서 빛이 서린 퍼나가디 오르바베랴 쇼랴봐서 도리야 둘레 마서리